ओमकार हत्ती परतून गोंयांत पावला। पेडणेच्या मोपा कडशी वाठारात ताणें धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या। आयतारा ह्या वाठारांतल्या शेतां बागायतींचें ताणें लुकसाण केलें। उपरांत परतून आतां कडशी वाठारांतल्या लोकवस्तींत घुसून सकाळीं 6:30 वरांचेर ताणें धुमाकूळ घालो। ह्या वाठारांत उमेश गाड हांचे ओमनी व्हॅनीचें लुकसाण केलें, तशेंच हेर दुचाकीचेंय लुकसाण केल्ल्याचें कळटा। हाका लागून थळाव्या मदीं भंय पातळ्ळा। ओंकार हत्ती फाटल्या पावसान म्हणजे चवथी पयली येवन व्हडा प्रमाणात मोपा, उगवे, तांबोशे, तोरशे ह्या वाठारांत शेती बागायतीचे लुकसाण केल्ले। त्या उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या लोकांनी ह्या हत्तीक इतर राज्यांत धांवणोवपा खातीर यत्न सुरू आशिल्ले आणि काही महिन्यानंतर त्या हत्तीक कर्नाटकान धाडिल्लो। पूण काल पासून पुन्हा ओंकार कडशी मोपा ह्या वाठारांत आयला आणि आता तांणी शेती बागायतीची नुकसाणी करपाक सुरू केल्याच। त्या परस तो आता लोक वस्तीत येवन जांच्यो दुचाकी, चारचाकी गाडयो आसात ते गाडयोय उडोवपाक, तांची नासधूस करपाक तांणी सुरवात केल्ली आसा। कडशी मोपा हांगासरले आमचे उमेश गाड आणि तांच्या शेजारची चारचाकी आणि दुचाकी ह्या वाहनांची मोडतोड काल राती केल्ली आसा। वाटेन राना खात्याचे अधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीन ह्या ओंकार हत्तीक परत महाराष्ट्रान धांवडपा खातीर तांचो यत्न सुरू आसा। पूण महाराष्ट्राचे राना खात्याचे अधिकारी, थळावे नागरिक आणि शेतकार भाव ह्या हत्तीक शिमेक येवपा खातीर आडखळे हाडटात। थंयच्यान ते गंडेल, फुगटे लावन मशाली हातात घेवन आमच्या हद्दीत तुम्ही हत्ती ओंकाराक हाडी नाकात। महाराष्ट्रातले जे काही लोक म्हणतात की हत्ती हो तुमच्या गोंयान आसा, तो आता तुम्ही महाराष्ट्रान धाडी नाकात। सरकारचे राना खात्याचे अधिकारी आणि सरकारान हाचेर गंभीर दखल घेवन ओंकारान चड लुकसाण करच्या परस मनशाची लुकसाणी जावची न्हू ह्या खातीर जे प्रशिक्षित माहूद असतात तांकां हाडचे आणि ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या नागरिकांनी मागणी केल्ली आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर।